शेतकारा खातीर आशिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजणांचे पयशे आसूं वा हेर येवजणांच्या प्रभावी अंमलबजावणे खातीर सरकार राज्यांतल्या वेगवेगळ्या बँकां वांगडा टाय अप करतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। बेटी बचाव बेटी पढाओ अभियाना खाला RBL बँकेन गांवगिऱ्या वाठारांत 250 सायकली दिल्यो। समाज कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान RBL बँकेन ह्यो सायकली वांटल्यो। RBL बँकेन घेतिल्ल्या फुडाकाराची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तोखणाय केली। लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान खासदार फ्रांसीस सार्दिनान बदनाम करपाच्या हेतान भाजपान यत्न चलयल्यात। हळदोणचो आमदार कालूस फरेरा सांगता। कार्यावळीक उसरा पाविल्ल्या एका दिव्यांगाक गाडी दिनासतना खासदार फ्रांसीस सार्दिनान घरा धाडिल्लो। ह्या प्रकारा वयल्यान ताचेर खर टिका जाताली। ह्या टिकेक आमदार कालूस फरेरान जाप दिल्या। शिक्षण हे महान शस्त्र आसा हाचो बायलांनी विचार करचो। तेच बराबर घरच्या खातीर वेळ दिवपाक बायलांनी आपल्या खातीरय वेळ दिवचो असो उलो कारखाने आनी बाष्पक खात्याची निरीक्षक दोतोर स्नेह गिते हांणी मारला। शिक्षा विजन दिवचल वतीन बायलां खातीर आयोजीत केला। कस्तुरी उत्सवाचे उक्तावण केले उपरांत दोतोर गिते मुखेली सोयरे ह्या नात्यान उलयताली। भाजपाचे सरकार म्हापशेकारांक रवींद्र भवन बांदून दिवपाचे फटीचें आस्वासन दिता। हो प्रकल्प जावपाक आनी कितलो काळाव लागू यें तें सांगून नजो अशें काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिके हांणी म्हणलां। 2007 ते 2012 मेरेन म्हापशा रवींद्र भवन बांदपाक काँग्रेसींची जागा सोदून दिल्ली। तिचो उपेग करिनासतना आतां कुचेले कम्युनिदाद जागेत हो प्रकल्प सरकार हाडपाचो येवजिता। रवींद्र भवन खातीर केन्ना जागो निश्चित जातलो असो प्रश्न भिकेन सरकाराक विचारला। म्हादयचें उदक कितलें म्हत्वाचें आसा ताची जाणविकाय गोंय सरकाराक ना काय कितें असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार कीर्ती आझाद हांणी केला। गोंय सरकार म्हादय वाचोवपाक अपेसी थारला जाल्यार कर्नाटकांत गोंया सारक्या ल्हान राज्याचें उदक पळोवन मेलां अशी खंत आझाद हांणी व्यक्त केल्या। म्हादय वाचोवंक पावंक ना म्हूण ह्या सरकारांतल्या आमदारांनी लजेनूच ताचे राजिनामे दिवपाक जाय अशें आझादान म्हणलां।
वाळपयच्या रानाक उजो घालपी एक मनशाक वाळपय पुलिशेन अटक केला. कोपारड्या वाळपयचो एकनाथ सावंत अशें ह्या मनशाचें नांव. ताणें उजो कित्याक घातलो ह्या वर्षी फुडलो तपास सुरू आसा. तशेंच उजो घालपाक आनीक मनशांचो आस्पाव आसूंये असो दुबाव उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांणी व्यक्त केला. रान खात्यान कागाळ केल्या उपरांत वाळपय पुलिशेन कारवाय सुरू केली. मोपा विमानतळाचेर पेडणेकारांकूच शिरवेश्यो मेळच्यो अशें आपलें मत आसा. गोंया भायल्यांक विमानतळांचेर नोकरी दिवपाक आपलो सामको विरोध आसा अशें विधान पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी केलां. मोपा विमानतळाचेर चडांत चड पेडणेकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण हांव वावुरतलों अशें प्रवीण म्हणटा. सांगेच्या काले वाठारांतल्या बोळदेव गांवांतले लोक उदका खातीर बळबळे काडटात. उदका पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान हांगच्या लोकांचे हाल जाल्यात. इलेक्शन आयले काय उदक दिवपाचें फकत आस्वासन मेळटा. आमकां उदक दियात, उदका खातीर आमकां फादेशीर करूं नाकात अशी कळकळीची मागणी थळावे लोक करतात. नाटू नाटू या एस राजा मौलांनी दिग्दर्शित केल्ल्या RRR फिल्मांतल्या गिताक बेस्ट ओरिजिनल सॉंग विभागात ऑस्कर पुरस्कार फावो जालो. हे गीत खऱ्या अर्थान जागतीक मळार सामकें फामाद जाला. हो पुरस्कार MM किरावणी ह्या संगीतकाराक फावो जाला. ऑस्कर पुरस्कार सुवाळ्याक हे गितांचें बेस्ट बरें सादरीकरण लेगीत केल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. जांबावले शिगम्या निमतान हरदासाचें सादरीकरण जालें. जांबावले शिगमोत्सवांत हरदास खेळाक परंपरा आनी सांस्कृतीक संदर्भ आसा. फाटलीं साबार वर्सां विक्रम पै रायतुरकर हरदास सादर करतात. शिगम्यांतलो हो एक अप्रूप खेळ जो पळोवपाक शेकड्यांनी लोक येतात.
तापमान वाढीक लागून गोंयांत हीट वेव्ह सुरू असतानाच हे आता उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावसाची शक्यताय आसा। मंगळारा सावन पावसाच्यो दोडको पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। हवेतले आर्द्रतेचे प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान उण्या दाबाचो पट्टो कर्नाटक वाठारात तयार जाला। हाका लागून पावसाचो दोडको पडपाची शक्यताय आसा। तापमानाचो पारो मातसो देंविल्लो आसलो तरी मुरगांवां चडांत चड तापमान 36.2 अंश नोंद जाला। पणजेचे चडांत चड तापमान 36 अंश नोंद जाला। फुडल्या 3 दिसांत तापमान 2 वा 3 अंशांत देंवतलें। मंगळारा उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलें। बेकायदेशीर गाडे घातिल्ल्या पसरेकारांचेर मुरगांव नगरपालिकेन सोमारा धडक कारवाय करीत गाडे जप्त केले। मुरगांव नगरपालिका आनी पुलिशेच्या जोड पालवान ही कारवाय जाली। बेर्णा महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ले गाडे ह्या वेळार नगरपालिकेन उबारले। वास्को येरादारी पुलिशे कडल्यान कागाळ आयल्या उपरांत ही कारवाय करपाचो निर्णय जालो। आयतारा म्हापशा व्हडा दबाज्यान शिगमोत्सवाक सुरवात जाली। हो उत्सव 4 दीस चलतलो। म्हापशा आनी पर्वरी दोनूय कडेन एकाच दिसा शिगमो आशिल्ल्यान म्हापशी शिगम्याक सुरवात जावपाक मातसो कळाव जालो। दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा लेगीत म्हापशेकार व्हडा उमेदीन शिगम्याक आयिल्ले तशेंच म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजा हाजिरी लायिल्ली। एका वटेन गोंयची जीवनदायिनी कर्नाटकांत वळपाक पुराय कर्नाटकाची तयारी चालू आसा जाल्यार गोंयचे मुख्यमंत्री कर्नाटकांत वचून प्रचार करता हे डबल इंजिन सरकार करता तरी कितें असो प्रश्न गोवा फॉवर्डाचो मुखेल विजय सरदेसायन उपरासला। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सांगता म्हादय प्रकल्प खंयच्याय परिस्थितीत पुराय करतले जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयची म्हादय वाटोवपाक सारको निर्णय घेवचो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचें म्हणणें। गुन्यांवकारी घडणुकांचे वाडिल्ले प्रमाण लक्षांत घेतले जाल्यार राज्यांत कायदो आनी वेवस्था नाशिल्ल्याचें दिसून येता। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। हुणजूण वाठारांत घडिल्लो प्रकार हे ताचेंच उदाहरण आशिल्ल्याचें पाटकार सांगता। ह्या सगळ्या घडणुकांची नैतीक जापसालदारकी घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राजीनामो दिवपाची मागणी तांणी केल्या।
उगवे पेडणे वाठारात कुळकार माऊली देवीचो कळस उत्सवाक गांवांनी वचून योग्य रितीन पुजा करतात. आपली संस्कृताय आनी परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर भुरग्यां वांगडा जाणटे ह्या उत्सवात वांटो घेतात. शिगमोत्सवा निमतान सलग 3 दीस कळस उत्सव सुरू जाता. देवाचो कलश पयली श्रीदेवी माऊली देवळा वयल्यान वता. देवाचे 5 मानकारी महाले घराचे मानकारी त्या मानकारांच्या घरा पावतात आणि मागीर गावात घराघरांनी वचून ताची वेवस्थीत पुजा करतात. लाडतेच्या श्री सातेरी केळबाय देवस्थानाचो कळस उत्सव व्हडा भक्तिभावान तमाशान मनयलो. कळस उत्सवाक लाडतेच्या शिगम्याची सांगता जाली. लाडपे आनी सोनार भाट वाठारांतल्या घराघरांनी कळस गेल्या उपरांत दरेका घरात कळसाची पुजा केली. सोमारा दनपारा कळसाचे देवळांत आगमन जाल्या उपरांत ह्या उत्सवाची सांगता जाली. गोंयांत फाटल्या दिसा सावन चलिल्ल्या उजो लागपाच्या घडणुका वयल्यान गोंयांतली आपत्ती वेवस्थापन इबाटल्या हे लक्षांत येता अशें विधान फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाईन केलें. घडये हो योगायोग जावं येता, मात पयलीं म्हादयचें उदक वळप आनी उपरांत म्हादय अभयारण्यांत उजो लागप हें मातशें अजापूच दिसता अशें विजयान ह्या वेळार म्हणलें. आशवे वाठारात पारंपरीक पद्दतीन शिगमोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. हो शिगमोत्सव 7 दीस चालू आशिल्लो. 7व्या दिसा धुवट खेळ्या उपरांत रोमटा मेळ जाता. पुराय वाठार एकठांय येवन वेगवेगळ्या पारंपरीक खेळ खेळटात. रातच्या वेळार देवकार्य जाल्या उपरांत होमखंड उत्सवांतल्यान शिगम्याची सांगता जाता. गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हाणें सोमारा केपें मतदारसंघात वचून भेट दिली. 250 वर्सांचे गुरू चिंच आनी पिपळ ह्या झाडाची पळोवणी केली. तशेंच लक्ष्मी देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेतलें आनी काही हेर सुवातींचेर वचून ताणें भेट दिली. ह्या वेळार केपें मतदारसंघाचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, केपेंचो आदलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकार उपस्थित आशिल्लो.
भाजपान प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारां 8 काँग्रेसीन दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेची फुडली सुनावणी शुक्राराक 17 तारखेक जातली अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिली। फुडलो युक्तिवाद जातकीर ताचेर निमाणो निर्णय घेवप जातले अशें रमेश तवडकरान ह्या वेळार सांगलें। मनीस निर्मिती प्रदूषणाक लागून दिवचले न्हंयेच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट आयला। न्हंयेंत कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडत आसात। दुसरे वटेन वसत ह्या न्हंये देगेर कपडे धुवपाचें काम जाताना दिश्टी पडटा। हाकाच लागून ही न्हंय दिसान दीस प्रदूषित जायत आसा। ही न्हंय प्रदूषित जाल्ल्याचो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या मरीन सायन्स विभागात 3 वर्सां पयलीं दिला। न्हंयेंत जावपी ह्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडलें ना जाल्यार फुडारांत न्हंयेचें अस्तित्व धोक्यांत येवपाची भिरांत पर्यावरण अभ्यासक आनी थळावे लोक लायतात। पेडणे शिगमोत्सवाची सांगता श्री देवी सातिया देवी न्हंयबाग हांगा जाली। ह्या वेळार पेडणेकार व्हडा आंकड्यान हाजीर आशिल्ले। शिगमोत्सवाच्या काळात 12 रोमटां हांगा येतात अशी म्हायती गांवकारांनी ह्या वेळार दिली। शिगमोत्सव सांगता करतानाचे धर्मीक विधी ह्या वेळार जाले। फुडल्या वर्सा ह्या देवळाच्या वाठाराचे सौंदर्यीकरण करतले अशी म्हायती पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी दिल्या। शबयच्या गजरात काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचो शिशिरांनी उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। ह्या उत्सवाक जावपी चमत्कार पळोवपाक हजारांनी भक्तांनी हजेरी लायिल्ली।